गोयच्या वेंचणुकेंत अदमाशीत 80% मतदान जाला। मतदानाच्या ह्या चड टक्केवारीचो दर मतदारसंघा प्रमाण नियाळ घेतल्यार मायनिंग आशिल्ल्या मतदारसंघात ही टक्केवारी चड दिसता। मायनिंग आशिल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सांखळे मतदारसंघात सगळ्यांत चड म्हळ्यार 90% मतदान जाल्ले। बिचोली मतदारसंघात 88%, मये मतदारसंघात 84%, पर्ये मतदारसंघात 86%, सावड्डे 86%, कुडचडे मतदारसंघात 80%, सांगे मतदारसंघात 86%, तर केपें मतदारसंघात 83% मतदान जाले। हातून भितर काँग्रेस आनी बीजेपी दोगूय जाणांनी मतदाराक किंवा सांखळेच्या लोकांक आनी एकूण खाणपट्ट्यान राविल्ल्या लोकांक फटयल्यात। सुप्रीम कोर्टान सरळ सरळ सांगिल्लें मायनिंग सुरू करात। 2 वर्सां सुप्रीम कोर्ट सांगता मायनिंग सुरू करात तुमी करनात। आनी सरळ सरळ कळटा अशें की एक जी पळय कितें तथाकथीत वर्कर्स बॉडी आशिल्ली ती कांय जे अशे नेते तांकां मायनिंग कंपन्यो पुरस्कृत करताले ते लिडर जाताले। तांचे सगळ्याचो ध्येय एकच, सत्ताधारी पक्ष आसूं काँग्रेस आसूं किंवा कामगार नेते हेच पळय जे 5 जे चुकिल्ले भ्रश्ट जे पळय खाण कंपन्यो आहात तांकांच दियात काम, हें तांकांच लीज परत दियात आनी तांकांच लीज दिवपाक मेळना म्हणून कशें तरी करून ते म्हणटात ना आमी सुप्रीम कोर्टाक हो मुद्दो काडटा ते मुद्दो काडटा। गोंयचो एडवोकेट जनरली सुप्रीम कोर्टाक वचून तांचीच बाजू घेवन उलयता। सो हें सगळें एक विचित्र चलतालें आनी तें लोकांक कळटालें की हातूंत भितर कितें तरी गोलमाल आसा, हातूंत भितर कितें तरी गफलो आसा आनी हें सरकार योग्य संवेदनशीलय ना आनी सरकाराक पारदर्शक रित्या आपली भुमिका सुप्रीम कोर्टात दवरपाक जमली ना। कारण हे 5-6 जाण चुकार खाण मालकाच्या पोशान उदक घेवपाची प्रवृत्ती ह्या सत्ताधारी पक्षान हातूंत आसा। सो लोकांनी ह्या वेळार खाणपट्ट्यांतल्या लोकांनी जर परिवर्तना खातीर जर मत दिल्लें आसलें जाल्यार म्हाका अजाप दिसता ना। फाटलीं 10 वर्सां बंद आशिल्ल्या मायनिंगाक लागून सरकाराचेर आशिल्ली बेरोजगारीची तिडक तर ह्या मतदानात पळोवपाक मेळ्ळीच। पूण कोविड महामारीच्या काळातूय सरकाराच्या अव्यवस्थेक लागून लोकांक जाल्लो त्रास ह्या वेंचणुकेंत दिसलो। मेन म्हणजे कितें कोरोनाच्या टायमार तेंच्यांनी कांयच हें केलें ना पब्लिकाक। पळोवंक गेल्यार कोरोनाच्या टायमार प्रत्येक आमदाराक त्याच्या कॉन्ट्रिब्यूट तेंच्यांनी तांकां हेल्प करपाचो आसता पूण कोणें कांयच केलें ना। लोकांचे इतले त्रास जाले, इतले हाल जाले, कोणा बाबडा अन्न जेवपाक ना, कोणा बाबडा खंय वतले जाल्यार मार्केट बंद हें बंद, पूण ते खंयचे हाडटले? आनी घरान तर संवसार चलयतलो जाल्यार मनशा कडेन एक पयशे कितें तरी जाय, घरान कितें वस्तू हाडटलो जावं कितें खाण जाय हाडटलो जाल्यार पयशे जाय, पयशे ना जाल्यार ते खंयच्यान हाडटले? हेंच्यांनी कोणेच काय ताका हेल्प केलो ना। पहिल्या कोविडाच्या पयले लाटेन तर हांवें पळयलां दुकानां अक्षरशः लुटल्यात सत्ताधाऱ्यांनी आनी आमी हें बरयलां। अक्षरशः दुकानां लुटून ते आपले थैले करून आपल्या लोकांक पावोवप, लोकांक दुकानान मेळप ना, लोक कासावीस जावप, बाजारांत नुस्तें मेळनाशिल्लें, गोंयचें सामकें म्हत्वाचें अन्नाचो भाग तो हे सगळें ही सगळी प्रक्रिया म्हाका दिसता की इफेक्ट करतली लोकांक, इफेक्ट करतली लोकांक। ती लोकांक राग आसा, बरोबर, लोक विसरूनात। म्हाका दिसलें लोक विसरतले काय पूण तशें जावना, लोकांक राग आसा। राजकीय जाणकार दावो करतात की जेन्ना लोकांक बदल जाय आसता तेन्ना ते अशा प्रकारचे मतदान करतात। हे खरें जायत जाल्यार हे फावट हो बदल दिसून येतलो, म्हणल्यारूच हाचो धपको भाजपाक बसोंक शकता। महत्वाचें म्हटल्यार 2017 अशाच प्रकारचे मतदान जाल्ले, पूण तरी आसतना भाजपाक सरकार स्थापन करपाक यश आयिल्लें। गोंयच्या आतापर्यंतच्या सगळ्यांत खाशेल्या वेंचणुकेंत 10 पक्षांच्या 301 उमेदवारांचो फुडार मतपेटयेन बंद जाला। भाजपा आनी काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांनी पुराय भोवमताचो दावो ह्या वेंचणुकेंत केला। हातून कोण जिखता आनी कोण हरता ते 10 मार्चाकूच कळटले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक न्यूज।